उदेंतीचे रोम म्हूण नांव वाडलेल्या मंगळूर देसेजेक ह्या जाग जावंक म्हूण भरती जाल्लो. फाटलीं 5 वर्सां कशीं पाशार जालीं म्हणूनच म्हाका कळ्ळें ना. हे म्हजें मोगाचें घर, ग्लॅडसम होम, मायनर सेमिनरी. घरा पयशिल्लें घर, तरी म्हज्या काळजाक लागशिल्लें. म्हज्या तरबेतीच्या हांतार मनशां सांगात म्हाका जायतो मेळिल्लो. तांच्या सांगाता मनजाती सोय सांगात म्हाका आसलो. हो म्हजो मोगासो ब्रुनो. पावस वत म्हणून गण्य करिनासतना केळिल्ले ते दीस. हे तरबेती घर शहरामध्ये असल्यारी सोबीत 5वे धर्तीर शांत वातावरणांत फुलां फळांच्या रुखा झाडांच्या बागेन सोबचें सोबीत सुंदर शहरा भायल्या घरा बरी. घराची विशेषता कितें म्हळ्यार घराच्या मदगात कोपेल. आमच्या जिविताचें केंद्रच जेजू. हांव जेजू बरी जावंक म्हूण आयलां. कशें ह्या घरांत जेजू मदगात आसा आनी जेजू बोवारी आमच्यो सर्व चटवटिको चलतल्यो. आज म्हज्याय जिवितांत जेजूच केंद्र जाला. वय सगळें जिवीत ताका भेटोवंक एक घट मोन करून आयलां. हांगा तावन मेळिल्ली तरबेती म्हाका ह्या दिशेन पावयल्या. सकाळींचें मागणें, ध्यान, मिसाचें बलिदान, म्हयन्याचें रेकलेक्शन, वर्साची रेतीर आनी तोवळ तोवळ सांजेची येवकरिस्ताची भेट. म्हजें आत्मीक जिवीत हांगासर ग्रेस्त करूंक आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक हांगासर म्हाका साथ दी जालां. हें मागण्याचें बॉळस म्हजे थंय आसले ह्या जागी आपोवणें थीर करूंक म्हज्या शिकपाक आनी म्हज्या इतर संगतींक आदार जाला. शिकप तरबेतीचो एक प्रमुख वांटो. 10वे उपरांत सेमिनरीक भरती जाल्या उपरांत PUC आनी डिग्री संपयली. 5 वर्सांनी हांव जायतें शिकलां. जायतो हुशार जालां. बरे मार्क्स म्हाका मेळ्ळ्यात. कित्याक हांगा आसचें तें शिस्तेचें जिवीत. शिकपाक दिसाक सुमार 3 वरां वेळ म्हाका मेळटलो. जायतें शिकलो. जायते बूक वाचल्यात. बरी भास उलोवंक शिकलो. सुरवेर इंग्लिशांत कांय उलोवंक म्हाका कळीत नातलें. आतां सुडाळ रितीन इंग्लीश उलोवंक शिकलो. I love speaking English. ह्या घरांत वापरची भासच इंग्लीश. One community, one language. हो ध्येय 5 वर्सांनी पाळिल्ल्यान आज हांव घट्ट सांगूंक शकता. Truly, I love speaking English. वाचूंक हांगा कितेंच ना म्हूण नातल्लें. दिसाळीं, हप्त्याळीं, म्हयन्याळीं पत्रां. हाचे भायर येदी व्हड लायब्ररी. हजार बूक. जाणवायचे भंडारस. मम्मा सारको मामामसो.
ताणें रांदिल्लें जेवतना घराचें उल्लोस अनुभव. मामाक पळयतना म्हज्या मम्मीचो उडास. परमळीक बिर्याणी, दुकरा मास, कुंगडा मास, मासली हांगासर कितेंच उणें नातल्लें. जेवणा उपरांत फळ वस्तू आनी तवळ तवळ आयस्क्रीम. सदां घडत जेवण. आदली तशें आतांची जेवणां. पेज आनी चटणी, आंब्याची, कुळताची, खाराण्याची चटणी. आतांचे नूडल्स, पुलाव, कटलेटी आसा. सेमिनारीन कंप्युटर, मोबायल आनी लॅपटॉप वापरूंक अवकाश आजचो ना म्हूण तूं चिंताय गी? तशें चिंताय तर तें सूख. आमच्या शिकपाक पूरक जावन मोबायल आनी लॅपटॉप वापरूंक अवकाश आसा. बरें कंप्युटर लॅबय आसा. हें सर्व मोरजेक न्हय, बगार गरजेक. मोबायल कशें वापारीचे, कितलें वापारीचे, कितली मीत सांबाळीचे म्हूण हांव हांगा शिकलां. शिकपा सांगता संगीत वजंत्र, गायन करूंक तरबेती. ग्लॅडसम फेस्ट कार्यावेळार आमची तालंतां उर्जीत करूंक विविध स्पर्धे, भाशण, प्रबंध, लेखना, कविता, ड्रॉइंग, क्राफ्ट, गायन स्पर्धो, नटन आनी नाच स्पर्धो, आउटडोर आनी इनडोर गेम्स, तवळ तवळ पिकनीक, दर्यातडीर खेळ, शेराची भोंवडी, भोव सुमधुर घडयो त्यो विसरूंक जायनातल्यो. ह्या सगळ्याक प्रेरण आमचो रेक्टर. तो एका इश्टा परी आमकां शिकयता, आमकां मार्गदर्शन दिता. आमचे सांगातस आसून बरी तरबेती दिता. सांगातस आमच्या अत्मीक डिरेक्टरा मुखांत्र आमकां बरी सलाह आनी मार्गदर्शनय मेळटा. हांव हांगा आसतना म्हजी पप्पा मम्मी आनी कुटुंबाची जायते पोवटी म्हाका पळोवंक आयल्यान. तशेंच हेरांचीय येतलीं. ती आयिल्ल्यान कांय उपगोण बगनातल्लें. तवळ तवळ आमचो गवळीक बाब याजाक धर्म वयणी आमची भेट करतात. एकामेका वळखूंक, आमची तालंतां उर्जीत करूंक हर एका हफ्त्यान फेलोशीप मिटींग आसतलें. तातूंत खेळची गेम, एक्शन सॉंग्स, नाच, वांटून घेतिल्लो जिनियेचो अनुभव, एकामेका समजोवंक आनी बरो संबंद वाडोवंक प्रेरण जालें. मनोरंजना खातीर सदां पदां, गंधारां सुखानातलीं. हफ्त्याक एक बरें फिल्म सांगाता बसून पळयतना आमची पुरासण सगळें विसरून जिणयेन नवी उमेद भरतली. बरीं बायबल सतां आनी नैतीक मोलां ह्या वरवीं आमकां लाभल्यान. आमच्या घरांत जावची थोडीं कार्य म्हळ्यार क्रिसमस संभ्रम. घर सगळें सुरंगा रावन गर्दनाचो गोटो करून क्रिसमस कॅरल्स आनी कार्यक्रम मांडून हाडटा. वर्साक एक पोवटी ग्लॅडसम डे संभ्रमतना जावचो तो संतोष आनी आनंद आज म्हज्या मतीन जिवें जिवें आसा. आनी 5 दीस उरल्यात म्हज्या मुटल्या तरबेतीक जेप्पो मेजर सेमिनारीक भरती जावंक.
हांव थंयसर वेताना म्हजो जागो हांगासर भरती करूंक तूं तयार आसाय? हांवें अनुभव केल्लें तें मागण्याचें आनी शिस्तेभरीत जिवीत, संतोशाचें, मनोरंजन आनी मजेन भरलेलें ते बरे दीस तुजे जावंक तूं आशेताय? ह्या जाग जावंक तुका मोन आसा? जेजूचो पाटलाव करूंक तूं कुशी व्हरताय? सेमिनरीक भरती जावन तुजे मुखले शिकाप म्हूण धरूंक तुका कुशी आसा? तर गळाय करिनाका, आजच तुज्या विगाराक मेळ वा देव आपोवण्याच्या डिरेक्टराक संपर्क कर. तो तुका मुखली वाट दाखयतलो. जेजू तुजे सांगता आसा. मंगळूर DSSक तुका स्वागत.